बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, दुसऱ्यांक दान करप हें मनशाच्या सैमान रिगलोलें आसा. सगळ्या धर्मांनी दान दिवपाची शिकवण मेळटा. आमच्या क्रिस्ती धर्मान दान दिवपा विशीं शिकवण म्हणल्यार आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. हेंच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्मान विशय घेतला तो हो. तिणें 2 सुपुल्ले नाणे तातूंत घाले. एके विधवे बायलेन 2 सुपुल्ले नाणे देव मंदिराच्या पेटीन घाले आनी हें पळोवन तिणें आपलें आसलें तितलेंय घालें. देखून जेजून तिची वाखाणणी केली. आयचो आयतार साद्या कालाचो 32वो आयतार आनी तो माग दोन प्रातीक वेदीस सेवकाचो आयतार. आमचे फिरगोजेन जायतीं सुपुल्लीं भुरगीं ती विधवे भाशेन आपले आसा तितलें आपलो वेल आनी गूण हे वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयतात. सगलीं वेदी सेवकां वेदीची सेवा करून ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी तांची मदलीं जायती देव आपोवणी आमचे पवित्र सोबेक फावो जावंक आमची मागणी देवाक उबारुया. ही चिंतना आमच्या मनान घडोवन देवाक दिनवासुया. आमचे फिरगोचेन वेदी सेवकां खातीर मागुया. वेदी सेवक म्हटल्यार ह्या आल्ताराची सेवा करतली भाव भयणां. आतांच आमची वेदी सेवक म्हणटाले फादर आनीक 2च आयतार उरल्या वेदी सेवक करूं. मागीर आमी क्रिस्म घेतलो एक पावट म्हणटो आमच्यान जावंक जायना. तशें ना. वेदेची सेवा करूंक भुरग्यांनी तरणाट्यांनी वाडलेल्यांनी पासून करूं येता. हें आमच्या मनान आसूंक जाय. आमचें मन अशीर जाता जायते पावट उक्तें मन पवित्र सोबेचें. तर आयज करीत भाशेन देवान आमचे सगळे जायतीं देणी ओतलेलीं आसा. जायतें बरेंपण देवाचें आमी अणभवलां. तातूंतल्यानूच देव आमकां दुसऱ्या सगळें उदार जावंक आपयता. तर हें सुदारपण आमकां सगल्यांक मागुया. जशें पळय ते विधवेन 2 सुपुल्ले नाणें घातले आनी आपल्याक जाय आसलें तितलें ताणें घातलें. जेवणाक खाणांक जाय आसलें तें पर्यान घातलें. आपलें चिंतूंक ना. हे विधवेचें दान देव जेजू वाखाणटा आनी म्हणटा तेणें सगल्याहून चड घातलां. तर आमी जायते पावट आमकांय पवित्र सभाक धर्म दान करूंक आनी पेल्या सगळें हुस्को आनी मोग दाखोवंक अदीक करून दुबळ्या धाकट्या सगळें हो मोग दाखोवंक आपयता. पूण जायते पावट तांचे सगळें आमी हुस्को आनी मोग दाखोवंक ना. ह्या खातीर बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, तुजे कोडली जायती देणी आमी घेता. पूण जायते पावटी ही देणी वळखून घेवंक तुका दिनवासूंक आनी तुज्या वावराक ताचो उपयोग करूंक आमी जायते पावटी चुकल्या. सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. क्रिस्ता जेजू आमचे लागीं आसा ती गिरेस्तकाय आमी फकत आमचेच मन समजल्या. तुवें आमकां जायते दिलाय पूण उक्त्या हातांनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक ना. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. सोम्या जेजू जायते पावटी आमी फकत
आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या फुडाऱ्याचे चिंतून जाता तितली गिरेस्तकाय पुजायल्या आनी गोरीब गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक ना. सौम्या काकलुतकोर. सौम्या काकूत सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. आमच्या ऑल्टर सर्वरां खातीर देवाक दिनवासुया आनी वेदीचो मोग आनी वेदीची सेवा करूंक तांच्या काळजांनी मोग वाडय म्हूण मागुया. आयचे दिनवासण्याचे मीस बेटोला गिल रॉय आनी सँड्रा मोरायस हांच्या इंतेसांव खातीर तांच्या दिनवासणेच्या मोनान तांचे इंतेसांव खातीर मागता. सोर पोदवेदार देवा आमच्या कोणवाड्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशा आत्म्याक आनी कुडीक कसली साडकोड नासतना कुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफरात शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा झोळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हळें,
एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हळें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जापाप दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोळो एकठांय करतां आनी त्या उपरांत आमी मरतल्या. एलिजान म्हळें, भिये नाका, तुवें सांगलां तशें वचून कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आख्खे प्रितुमेचेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती ओस्तोरी गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतोरें. आमचो जापाप जावं दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो, दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीत करिना. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता, कोयद्यांच्यो सांकल्यो सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा, बागोलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. एब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरोंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गेच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले नोयतें रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो यत्न करून पातक काडून उडोवंक तो दिसती पडटलो. जशें मनीस एक फावट मरता आनी त्या उपरांत तांकां जट्टी आसा, तशें समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच फावटी आपणाचोच यत्न केलो. आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसा तांकां तारुणाचें इनाम दिवंक तो दिसती पडटलो. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
तशें मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी सर्गीचें राज खरेंच तांचें Sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy, soy. Sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy, soy. Sorves for तुमचे सोबे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू दोर पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता ते चोत्रायेन पळून आसलो आनी सोबार ग्रेस मनीस खूब दुडू घालताले तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले आपल्या शिसांक कापून हाडून ताणें म्हणलें पेटेन दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओतीक घाला तो सगल्यांनी ओंकले आसले तांतलें घालें पूण आपले दुर्बळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणाक खाणाक जाय आसलें तें लेगून इणें घातलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो आयचो सेवा दवरूंक आमकां देवाक दिनवासूंक वाखाणूंक आनी आर्गां दिवंक आपयता देवान आमचें सवें जायतें बोलेपण आनी बरेपण दाखयलां जायत्या देण्यांनी तो आमकां बोधता जायते ग्रेसकायेन तो आमकां बोधता फाटल्या आयतारा आमी पळयलें सगली सुमोट म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हातूंत आटापलेली आसा आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आयची वाचपां आमकां दाखयता कोण भाशेन आमी आमचें दान करूंक जाय हें दान आमी दिवंक जाय देवा कडलें आमी जायतें घेतलां तर तातूंतलें आमी कशे भाशेन ही आमची देणी आमचें टॅलंट आमचो वेळ आनी आमची गिरेस्तकाय आमी वापरटावंक जाय हाचे विशीं आमकांय चोत्रायेन ताचो स्टिवर्डशीप आमकां हे भाशेन हो कारबार चलोवंक आमकां आपयल्यात म्हाका उडास येता एके गोंडणेचो मादर ट्रिजा एका घरान भितर सरली आनी तांकां जेवण खाण कांय नासलें देखून तिणें तांकां जायतें जेवण हाडलें आनी दिलें आनी तेजें जेवण घेवन ती बायल त्या कुटुंबांतली तातूंतलें काडून थोडें घेवन फाटल्यान आनी एक गरीब फामील रावताले तांकां दिवंक गेली कित्याक तांकां दिसलें म्हज्या इकेन आनीक एक फामील आसा जाका जेवण खाण ना ताचो हुस्को धरलो आनी वचोन तांकां वांटलें आनी आयली आयच्याय हांगासर एक गोडणी दिल्ली आसा एक भुरगो इस्कॉलाक गेल्लो मायन ताका बरी व्हडली कॅडबेरी दिल्ली येता आसतना वाटेक ताणें भिकारी पळयलो आनी चॉकलेट उकडून खावंक वेतालो तेन्ना तो भिकारी ताचे नदरेक पडलो आनी ताणें वचोन अर्दी चॉकलेट त्या भिकाऱ्याक दिली आनी ह्या भिकाऱ्यांनी चॉकलेट खाली तो खुशाल जालो केन्ना कोणी चॉकलेट खावंक ना आसतली कॅडबेरी आनी तो इतलो खुशाल जाला तो पळोवन ताणें उरलेली वद्दी आपणें खावंक ना ती ताकाच दिली आनी ताची खुशालकाय वाडली त्या भिकाऱ्याची आनी तोय खुशाल जालो जेन्ना आमी दिता
तेन्ना कोण तरी खुशाल जाता, दादोशी जाता. देखून आयची वाचपां हें आमचें उदारपण कसलें, देव आमचे सोबे इतलो उदार जाला, आमी दुसऱ्या सोबे कितले उदार आसा. आनी कोण भाशेन कसल्या मनान आमी उदारपण दाखयता तें गरजेचें. कसल्यापणान उदारपणाय आमी दाखयता, कसली चॅरिटी आमी कोत्ता, विथ वॉट एटिट्यूड, कसल्या मनान, तें गरजेचें. देखून आयची तिनूय वाचपां हाचेच विशीं आमकां शिकोण दिता. पयल्या वाचपान आमी पळयलां सिदोन नगरांत आसलेल्या एलिजा प्रवाद्याक भूक लागली आनी तान लागली. तेणें म्हटलें एके विधवेक सांगलें, जारापेटाक म्हणलेलें म्हाका इल्लें उदक पिवूंक दी. आनी तेणें रोखडेंच वेळ करूंक ना, ताका उदकाचें आयदनान उदक घेवन आयली आनी दिलें. मागीर ती म्हणूंक लागली म्हाका एक भाकरी भाजून हाड. ते म्हणूंक लागले मोकोणे भाकरी ना, पीठ आसा, तेल आसा, इल्लेशें. तें कोबार जालें म्हणटच आमी मोत्तेली, कित्याक तितलेंच उरलां तें. आनी ती तिचे लागीं भासाभास जाल्या उपरांत हाड म्हणटा म्हणून तेणें रोखडेंच भाकरी केली आनी ह्या प्रवाद्याक दिली. आनी ह्या प्रवाद्यान ही भाकरी खाल्ली आनी तिणेंय खाल्ली, तिच्या पुतानूय खाल्ली. आनी ह्याच प्रवाद्यान तिका त्याच वेळार भासावणी केली, देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तुजें पीठ केन्नाच काबार जावचें ना, तुजें तेल केन्नाच काबार जावचें ना. आनी जें प्रवाद्यान सांगलेलें तें तिच्या जिवितांत घडलें. तिजें पीठ केन्नाच काबार जावंक ना, तिजें तेल केन्नाच काबार जावंक ना. प्रवाद्या सोबें ताचें उतर आयकल्ले खातीर ताचो इनाम तिका मेळ्ळो. जर आमी कोण देवाचें उतर आयकता, प्रवाद्याचें आयकता, त्या प्रवाद्यान केल्ली भासावण्यो तांकां फावो जाता. तरी आमी पळयता ही विधवा वस्तोरी राण घोवना एक पूत आसलो आनी हे भाशेन ती दुर्बळ जावनूय तिणें आपलें उदारपण ह्या प्रवाद्या सोबें दाखयलें. आयच्या शुभ वर्तमानान असलीच खबर घडणी आमकां मेळता दुर्बळ विधवेची. ताची जेजू तोखणाय कोत्ता. जेजू बसून आसलो आनी देव मंदिराचे पेटेन दुडू घालताले, दान कोत्ताले. आनी हे भाशेन हें दान कोत्ता आसतना जेजू थेळून पळयतालो हे पेटेन कोण कितें घालता. जायत्या लोकांनी ग्रेस्तांनी जायते दुडू घातले, पूण हे विधवेन 2 सुपुल्ले नाणे घातले. आनी जेजू तिका वाखाणटा. हिणें म्हणटा सगलें घातलें, आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें पर्यान घातलें. देवाचेर पात येवन तेणें सगलें घातलें आनी तो तिचें दान वाखाणटा. आनी शिसांक सांगता तिणें सगल्यांकून चड घातलां, उरलेल्यांनी घातलां, आपल्या लागीं आसा ओगलें उणें तें घातलां, ओगणें आसा तें घातलां, पूण हिणें सगलें घातलां. आनी हे भाशेन तिचें दान वाखाणटा, तिचें उदारपण वाखाणटा जेजू. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू यादनीक कसो एके भाशेन आपल्याचेंच दान करून सगल्यांची पातकांच्या बोगसण्या खातीर दान कोत्ता. म्हणटा हाय प्रिस्ट भितर सरताले होली ऑफ होलीज आनी भेटो कोत्ताले. कसल्यो भेटो? मोनजातीचें रगत भेटयताले, मोनजातीक मारून भेटयताले. आनी हे भाशेन म्हणटा वर्साक एक फावट ते भितर सरताले आनी हे भाशेन ते देवाक भेटो करताले. आनी हे भेटेन म्हणटा ते आपलें रगत न्हय, बैलांचें रगत ओ जानवरांचें रगत भेटयताले.
पूण जेजून म्हणटा तो एकूच दान केलें एकेच पावटीन सगल्याचे पातकाचे फारीकपणा खातीर. फॉर द एटोनमेंट ऑफ सिन्स ही हॅज ऑफर्ड हिमसेल्फ. आनी हेच जेजू माय यादनीक कसो हें ताणें दान केलें ताचो आमकां उगडास करता. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज आमी पळयता हें उदारपण ह्या विधवा सवेन हे विधवांनी कशे भाशेन आपूण उदार जाली तें आमकां स्पश्ट जाता. आनी दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजूचें उदारपण. जेजून आपलें जिवीत मनशाच्या पातकां खातीर ताणें भेटयलें आनी हे भाशेन आपलें दान केलें. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयचो सेवा धर्म आमकां हें उदार जावंक आपयता. हें उदारपण दाखोवंक आमकां आपयता. जिनसां तरेन आमी आमच्या जिवितांतल्यान देवाचें बोलेपण आनी देवाची जिनसां तरेची देणी आमी घेतल्या. केन्ना तरी आमी देवा सोबे उपकारी जाल्या, देवाक दिनवासला, वाखाणला, आर्गां दिल्या. देवान आमकां इतलें दिलां म्हूण खुशाल जालां वो आनीक एकठांय कोत्ता, वो आनीक आस, वो आनीक हांव पुंजावंक सोदतां. हो देवान दिल्लें उदारपणांतलें इल्लें दुसऱ्यांक दिवंक हांव कसल्या मनान दितां. जायते फावट जेजू फारिझेवां विशीं आमकां सांगतालो. पयले वयल्यो सुवातो घेतात, लोकांक तेंट्यार सलाम करपाची ताका मोठी रूच. ते म्हणटालो तो एके भाशेन भायल्यान बरें दाखयतात पूण भितरल्यान तांचें मोदें, तांचें काळीज कुसलां. आनी हे भाशेन भायलें देव पळयना पूण आमचें भितरलें मन पळयता. जशें परी विधवेचें भितरलें मन आमी पळयलां. ताणी दुसऱ्या सवें उदार जाली कित्याक ती देवाचेर पातयेली. आपल्याक फाल्यां आहा वो ना तें चिंतूंक ना. ह्या प्रवाद्याकूय दिलें आनी तेणें आपलें दानूय केलें. फाल्यांचें चिंतून करूंक ना पूण देवाचेर पातयेवन दिलें. देवान म्हाका दिलां तांतलें हांव देवाक दितां. न्हयच थोडें पूण सगळेंच दिता, सगळेंच दिलें. आनी हे भाशेन आपलें उदारपण दाखयलें. पूण आमी जिनसां वर्सांनी जायते फावट दिता तेन्ना दान कसल्या मोनान आमी दिता. आमचें नांव वाचलेलें जाय, अमक्यान इतले पयशे दिल्या असल्या मोनान दिता. शो वो आमी दिता. जशें जेजू आयच्या पयल्या सुरवातेक आमकां सांगलेलें, आसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. दाव्या हातान दिता तें उजव्या हाताक कोडोनाये. अशें आमचें दान गुपीत जावंक जाय, गुपीत जावंक जाय. शो करपाक न्हय, दुसऱ्यांनी आपल्याक वाखाणपाक न्हय, वा आपल्याक मान जोडपाक न्हय. पूण जेवान म्हाका दिलां हें सगलें देवाचें. हांवूय देवा सोबें उदार जाता, ओ गरिबां सोबें उदार जाता आनी उदार मनान उदार काळजान हांवूय दितां. तर असलो आमचो स्वभाव जावंक जाय, एटिट्यूड. God has given me, blessed with me with everything. I am also ready to reach out to others. आनी देखूनच आमकां चडशें आमी पळयता गरीब आसा ती अदीक उदार आसता. ग्रेस्त आसता तांचें सुटना, तें अदीक एकठांय कोत्ता. ग्रेस्तकायेची आस आसलेली अदीक एकठांय कोत्ता. देखून आयची दोनूय आमकां उदाहरणां जावन आसा गरीब विधवेच्यो. ताका गोंय ना, भुरगीं आसात घोव ना, कोण ना तिचो जोडटलो, तरी आसतना ती उदार जाली. तशेंच आमकां हे जण एकल्याक उदार जावंक आपयल्या आनी हे उदारपणान आमी देवाचेर पातयेता. तशेंच आमी पळयता हें उदारपण कोत्ता आसतना न्हय कितलें आमी दिलां ताचेर ना, नॉट क्वॉन्टिटी
म्हणलेली आसा क्वॉलिटी. कसलें बरें आमी दिलां. कोणे कोण लोक काडून दिता, पोन्नें आसा दिलें, कोणे कोणे जो आसा दितात, खूब दितात, पूण गरजेचें क्वॉलिटी वायज दिना, बरें तें आमी दिना, नाका तेलें दिता. तरे भाशेन आमी दिता आसतना तो म्हणटा न्हय क्वॉन्टिटी, कितलें दिलां ताचेर ना, बरें दिलां ताचेर आसा क्वॉलिटी. तर कितें आमी दितले हांव, कितें आमी दुसऱ्यांक वांटतले हांव, आमचो वेळ, आमचें तालेंत, आमची ग्रेसकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूं येता, उदार जावं येता. हांव पळयता आमचे पॅरीश कावन्सिलान जायतीं वावुरतात, जावं पॅरीश बुलेटीन दिवपाक, पॅरीश बुलेटिनाचें कलेक्शन काडपाक, आतां फेस्त येतलें फेस्ताचें कलेक्शन काडपाक, आतां आमचो क्रिसमस टायम येतलो तेन्ना आमी इश्यू काडटा पॅरीश बुलेटिनाक एडवर्टीजमेंट मागपाक, जावं फेस्ताक पयशे काडपाक. सगलीं आमची पॅरीश कावन्सिलांची वावुरतात, भीक मागूंक येतात तुमचे लागीं, भीक मागूंक येतात. आमी कशीं तांकां घेता, आयज ना फाल्यां यो, फाल्यां ना परवां यो. कितले फावट आमी तांकां पोत्तून धाडटा, पावटी घालूंक लायता, ताका सट करून दिवंक जायना. कित्याक फाल्यां म्हणटा आनी मागीर कोण येतलो फाल्यां, येवचो ना कोण. हे भाशेन जायते फावट आमची पॅरीश कावन्सिलांत आसलेलीं वांगडी कितें करतात, मागीर आपले दुडू घालतात, कॅलेंडराचे ना कॅलेंडराचे आपले दुडू दितात, आपले दुडू दितात. आनी हे भाशेन कितें फारीक करपाचें आसा तें आपूण फारीक करतात. मागीर थोड्यांक पॅरीश कावन्सिल नाका, कित्याक पॅरीश कावन्सिलान आसप म्हटल्यार तुका लुकसाण, तुवें दिवचें पडटा, लोक दिना थोडे फावटी. तर असलें मोन आमचें मदें जावचें न्हय. उदारपणान दिवया, दिवची खुशी आसा, आसत्या तोंडान उदार काळजान दिवया. असलें मोन घेवन रावं नाकात, असलो स्वभाव तुमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या सभेक दाखय नाकात. दूख भोगता, कित्याक मागीर कोणूच फुडारी जावंक फुडें सोदचो ना. हीं असलीं कामां आमकां कित्याक करूंक जाय, असलें मोन तांचें मागीर विटयता. काम करपाचें, सेवा करपाचें, इगोर्जे खातीर वावुरपाचें. तर देव आमचें सगळें उदार जालां, आमी उदार दिवया, आमचे लागीं कितें घडटा तें दिवया. ते विधवेन सगळेंच दिलें, सगळेंच दी म्हणीन हांव. तशें आदल्या काळार दोन दुतांच्या पांयांशी हाडून सगळेंच दवरताले आनी गोजां परमणें ते वांट्टाले, गोजां परमणें ते वाडटाले. हेंच मोन पवित्र सभेन आसलें. तर आयज आमी हें उदारपण कशे भाशेन आमी उदार जाता, कोणा सवे आमी उदार जाता, आनी हे भाशेन आमचें दान मोन कशे भाशेन देवाक दिवंक वा देवाच्या वावरा खातीर दिवंक आमी वावुरता काय. कोण म्हणटालो मिशन कॅलेंडर दिलें, कोरां दिलें, आजून येवंक ना, दिवंकूच ना लोकांनी, थोड्यांनी दिवंकूच ना. थोडे घोडे फुडाऱ्यांक पातये येना तांचे लागीं दिवपाक कोरां, जावं इगोर्जेन हाडून घाल म्हणटा आमी मिसान. थोडीं म्हणटा कित्याक मिशनाक पयशे जाय. मिसांव म्हणटा तें भावार्थाची परगटणी, आमचो भावार्थ परगट जावपाक मागणी करता, दुडवांचो आदार दिता, आनी हे खातीर ह्या वावरा खातीर आमी दिता. तर असलें मोन आमचें साफ आसूंक जाय, मोन आमचें उक्तें आसूंक जाय. डोंट बी नॅरो मायंडेड पीपल. तर असलें मोन आमकां दी आनी असलें उदारपण आमकां दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थ एकाच देवा सोबेक आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवा, सौर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा,
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो आंकवार मरे कांय चलमलो पोंच काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्साक चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांक जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण शासनाचें जिवीत आमेन. जायते पावण आमी गोदचे भायर नाका थंय दुडू मोडटा गरज थंय दिवंक आमी रडटा तर असले आयच्या दिसा विधवेन दाखयल्लें उदारपण आमच्या जिवितांत असलें उदार मोहन आनी काळीज देव आमचें सवें उदार जालां दुसऱ्याय सवें आमी उदार जावंक आमकां आदार मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी धर्मीक भावा भयणांनी जेजूच्या उदारपणाचेर नियाळ करून आपले पोरचेक सोबे उदार जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांक एकसारको मान दिवंक आनी सगळे सोवे उदार जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या भाव भयणांनी मागण्या वरवीं जेजूचें बोल सोदूंक आनी भलायकी आसलोल्यांनी ताची फावो ती सेवा करूंक उदार काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी वेदीचे सेवे उद्देशी आपलें जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी आकारूंक हाडूंक आनी ताच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. वेदीचे सेवे उद्देशी ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारता. जायत्या आमच्या वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकूंक यात्नीकपणांक आनी धर्मीक जिविताक खांद मारूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे
मोगाड बापा, ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. आमच्या दुडू न्हय पूण आमचे जण एकल्याचे देवान दिल्लो वेळ एकामेकाक आमी दिवंक. आमचे तालेंत आमी एकामेकाचे सेवेक घालूंक आनी जिन्सां तरेन आमचो जिविताचे त्याग दुसऱ्यां खातीर भेटोवंक गरजेचें. ही जायतीं उदाहरणांतल्यान आमी शिकल्या. तसलेंच आमी जण एकलो उदार मनान उदार काळजान आमची सेवा दिवंक आमकां आयती कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं C33. म्हज्या बाबा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. मोगाड बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणाचो समोरूम आमी चलयता. ही आमची भेटोणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगांत वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणें. आमचे दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Joy,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबाळताचो कूट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रेतुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोडचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारी देवाची माई सांगती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तांक बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देव आमचे सगळे उदार जालां. देवाचें उदारपण ओळखून घेवन देवाक दिन वाचुया
आनी ह्याच आमच्या उदारपणांतले दुसऱ्यांक वांटूंक आमकांय उदार कोण म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गान जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां उगोस, आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. ओदीक करून गिरेस्तकाय एकठांवची, ओदीक करून आशेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेद आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असलो जेजू आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच दुर्बळ जालो, उदार जालो. ह्यास्ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. D42.
प्रार्थुया. कोणवड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुमी आमकां दादोशी केल्याय, देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लां तें स्वर्गेचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोपच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयच्या मिसाची मांडवण आनी तयारी केल्या. रोजाय सायबिणीचो समुदाय ताका शाबासकी आनी दिनवास. मिस सातोस PPC पॅरिश पास्टरल कावन्सल गोडी फिरगो सभेची जमात आसतली. वांगड्यांनी चुकय नासतना हाजेर जावंक मागता. आतां सगळें पॅन्डमीक काबार जाला तर येवंक मागता तुमच्या वाड्याची जबाबदारी घेवंक. जबाबदारी कशें तुमी वावुरतात, जायते तुमकां त्रास पडटा, जायते जाणांची उतरां घेवची पडटा, आयज यो फाल्यां यो पावटी मारच्यो पडटा, पूण तरी आसतना मोगान तुमी सेवा करतात. देखून तुमकां शाबासकी. तुमचो वावर न्हय तो पवित्र सभेचो वावर, जेजूचो वावर, पूण उदार मनान तुमची सेवा तुमी दितात. मिस सातोस क्रिस्माच्या भुरग्यांक दोतोन आसतली. 10-15 फाब्रिकाची जमात आसतली. नवो साकिस्तांव कोण येवंक सोदता आपले कुटुंबाक घेवन तर ताका आमी दोतचें वा ना दोतची कितें कसलो वावर त्याचो ताका आमी सांगूंक जाय. और ताचे खातीर ही जमात आसतली. सांजे 5 वाजता मिस इंग्लिशीन. मंगळारा दीस मिस सांजे 5:30 वाजता. त्या दिसा परो लॅटरन बाजिलिकाची. शुक्रारा दीस 7 वरांचेर एडोरेशन आसतलें. 7:30 मिस. येता तो आयतार साद्या काळाचो 33वो आयतार. वाचपां बी वरोस वर्ल्ड डे ऑफ द पोर. गरिबां खातीर भेटयलोलो 20 दीस. गरिबांचो उगडास करुया, तांचे खातीर मागुया. सकाळीं मिस 8 वरांचेर हाची मांडवण करूंक बागयो तांतुनीचो समुदाय. तशेंच 10 वरांचेर परब तोदो बे सायबिणीची सोनारबाट कॉपेलान. सांजे मिस इंग्लिशीन 5 वाजता. तशेंच पवित्र स्नान आसतलो 11:30 वाजता. परतून उगडास करता. जावं मिसांची कोरां दिल्ली आसलीं ती आजून परतून येवंक ना. कॅलेंडराचे पयशे दिवंक जाय, आजून ते येवंक ना. बेगीन साडून दिवंक मागता, कित्याक डिसेंबर जावच्या आदीं ते आमी धाडून दिवंक जाय मिशनाच्या वावरा खातीर. राशोल सेमिनरी रेतूर जावन आसा ताचो एके भाशेन कारभारी ताच्या हातान घातलेले आसा. तो सगळें कलेक्शन सगळें इगोज जाल्लें आमी धाडून दिता. जायते फावट आमी सजमता हें कलेक्शन काडटा तें पयलें पादिगाराक म्हूण सजमताले. मागीर थोड्यांक समज आसा हें कलेक्शन बिस्माक वेता. बिस्म वता आतां कलेक्शन सगळें. आनी फाब्रिकाक आमकां जेवणां काणांक उदार पोसणांक फारीक करचें पडटा. देखून तुमी हांगासर कितें घालता तें सगळें बिस्माचें आमी धाडूंक जाय. 3 म्हयन्यांनी आमी धाडटा. हांव आनी ऑजवल्ड बसोन कोंतां करता आनी धाडटा 3 म्हयन्यांनी. देखून इगोर्जेक कितें आदार दिवंक जाय, उदार मनान काळजान दिवचो. इगोर्जेक, तुमच्या इगोर्जेक जें कितें हांगासर येता तितलें वेता. देखून आमी जायते फावट कलेक्शनान आमचें कलेक्शन कितलें आमी घालता, कितलें आमी जोडटा त्या प्रमाणे आमी घालुया. थोडें जायतें जोडटा, जायतें उदार मनान दी. देवान तुका दिलां, जोडलां,
जोडटाय दी उदार मनान आस्त्या तोंडान दी देव ताचो मोग करता. थोडे 10 रुपया घालता, 4 आयतारांक 40 रुपया, म्हयन्याक 40 रुपया इगोर्जेक देवाक. आनी आमी कितले खाता जेवता कितले मोडटा हिशोब ना. आमचे कम्युनिटी सेंटर आसा थंयसर आमी 28 तारखे सावन नोव्हेंबराचे मीस जाल्या उपरांत थंयसर आमी एके भाशेन स्टॉल्स घालूंक दितले. आयज ह्या पॅन्डमिकान जायत्या जाणांक कामां ना, शिरीसी ना, कांयच बिजनस ना, कांयच येण्या वोड ना. कशे पयशे मेवतले तांकां? तर तांकां आमी एक स्टॉल्स घालपाक पयलीं सुवातेर म्हटलेलें आसा 10 जाणांक तरी 10 टेबलां तरी आसतलीं. 50 रुपया एका टेबलाचेर म्हणजे एकल्याक सुवात कशी कितें विकपाक. कितें विकूं येता? आर्ट वर्क, टी कॉफी स्टॉल, कन्फेक्शनरी, स्नॅक्स, फूड आयटम्स, क्लोथ्स, हर्ब्स, फ्लावर प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रुट्स, कॉस्मेटिक्स. तर कोण कितें विकूंक सोदता जाल्यार तांणी एके भाशेन कॉन्टेक्ट नंबर दिल्ले आसा. ते आमचो पॅरीश सेंटरार थंयसर फोन करून सांगचें. कित्याक 10 टेबलां आसा पयलीं, 50 रुपीज पर टेबल. हे 50 रुपीज कितें घेता ते सेंटरा खातीर आमी, इगोर्जे खातीर न्हय, सेंटरा खातीर. आनी जें तुमी कितें विकतले आनी तुमकां फायदो मेवतलो ते तुमचो. सर्वीस फोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. F15.